आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना आमचे सगळें जिवीत कुडीचे पावंड्यार, मनाचे पावंड्यार, आत्म्याच्या पावंड्यार म्हणजे काळजाच्या पावंड्यार आसा तितलें जेजूक समोर पळोवया. आनी ही म्हजी कूड, मन, आत्मो, म्हजें काळीज जें दुसऱ्यां बरोबर वेव्हार करता तांकां आनी ते सगळे संबंद म्हजे जे आसा तितले आनी तांकां लागून म्हजी चिंतना भावना हे वाटेन वा ते वाटेन घडोवन आयिल्लीं आसा. हें सगळें म्हजें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करुया. म्हजे अस्तंगी बरें करूंक हांवें येवजिलें आनी जेजूक हांवें तें समर्पिलें. पूण घडयेक हांवें जेजूक एकवटोन त्यो वस्तू केल्यो नात. कित्याक म्हजें जिवीत एकसुरें ना. हांव सदांच जेजूच्या एकवटान आसा कित्याक हांव जेजूचो सांदो तें हांवें पळोवंक नासलेलें. पूण आतां म्हाका दिश्टी पडोंक लागलां म्हणटच हें सगळें म्हजें जिवीत ल्हानपणा पासून आतां पर्यंत जें हांवें अणभवलेलें आसा तें सगळें जेजूच्या स्वाधीन हांव करतां. ह्या वेळार म्हाका आनी कांयच नाका. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें आसा तितलें प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या नांवान तें भायर काडून जेजूचेर दवरया. तो ह्या मोगा पासत मेल्लो आसा. हो संबंद लागशिल्लो ताका जोडूंक जाय आसलेलो. देवा बापान ताका ह्या कारणाक लागून धाडलेलो आसा की आमचें जिवीत जेजून जिवून दाखयलां ते भाशेन तें घडोवन येवच्याक. पूण आतां एकसुरपणांत न्हय, जेजूच्या एकवटान तें करूंक ताणें आमकां कृपेन भरल्या. आनी भावार्थांत जेजूच्या जिवितान आमी जियेता.
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका आर्गां वंदन निरंतरी तुका आमचें कीर्तन उपकार आठोवन कोता आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 मोडव्यान चोर तुका भोजन करता आख्खे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्याचो नैम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोन कोता तसो तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजू तुवें आमकां काळजांत आजीर जावंक शिकयलें आमी चडशीं जाणां चिंतनांनीच आसताले चिंतना आमचें जिवीत चलयतालीं बाकीचीं आमी भावनांनीच बुडोन आसलेल्यांव आनी भावना आमची आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्तालीं ती आमकां कंट्रोल कोत्तालीं आनी बाकीची आमी आमची जी पद्दत आसा वागणुकीची आमची चाल आमकां कंट्रोल कोत्ताली आमचे मदें एक प्रोग्राम आसलोलो वो प्रोग्राम आमचें जिवीत चलयतालो
आनी ह्या प्रोग्रामा प्रमाणे सगळें म्हजें सगळें घडटा. म्हजें चिंतप, म्हजी भावना, म्हजी चाल. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमी तुका हें सगळें ओपून दिता. तूं आमचे भितर येताय सुस्कार घेतना आनी आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत तूं आसाय. हें तुजें आसप तूं आमचें सगळें घट करूंक आयलाय. प्रत्येक सुस्कारान येताय, पूण आमी तुका आजीर नासलेल्या म्हणटोच हें आमचे भितर चलता तें आनी कशे भशेन तुका तें ओपून दिवंक जाय तें आमकां आदीं समजोंक नासलेलें. पूण आतां आमी जाणो. आतां तुवें आमचीं मनां उजवाडायलें. तूं आमचे भितर आयलोय म्हणटच आमचे भितर आसा तितलें तुजें सगळें आसा. तुजें सगळें उफेता. तें तुज्या नांवान आमी भायर काडटा आनी हे परी तुजेर आमी तें दवरता. तुका आमी ते परी समर्पिता, पेटयता, तुज्या हातांत घालता. आनी तूं तें सगळें काडून नितळ आनी निर्मळ तूं आमकां कोत्ताय. कित्याक तुज्या रोगतान तुवें आमकां पुसून काडलेलें आसाय. पूण हें भितरल्यान घडच्याक तुवें आतां आमकां हें देणें दिलाय. भितरल्यान सगळें तुका समर्पून तुज्या हातांत तें घालून तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक आनी हे परी ह्या मेकळेपणान फकत तूंच जो आमचे भितर आसाय तूं जेजू परजळूंक लागताय. आनी ह्या कारणाक लागून तूं आसाय म्हणटच तुजी शांती, तुजो मोग आमचें सगळें वाडोंक लागता. तूं जावन आसाय उजवाड संवसाराचो. आमी तुजे बरोबर उजवाडाचीं भुरगीं जावंक लागता. कित्याक हें सगळें तुजें देणें आमचे भितर फुलोवंक लागता. आर्गां दिनवास तुका मोहिमा वाखाणणी. Hallelujah, praise the Lord. थोडो वेळ आमी ह्या एकपणांत जेजूच्या ताचे दोळे लावन आमी सारया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून भरोन येता आनी प्रत्येक सुस्कारांत भायर सगळें ताचेर दवरता. आनी हे परी ह्या देण्या घेण्या वरवीं आमी उदीक आनी उदीक जेजूचे खरें सांदे जावंक लागता. तो आमकां शुद्ध निर्मळ कोत्ता. जेजू, तुजे सगळें असलें भाग आमकां दिलाय म्हणून आमी दुसऱ्यांचोय उगडास कोत्ता. तांकां आमी आजीर कोत्ता. आतां कितलीं जाणां आमी तुजे सरशीं हे बेजोणीत आसा. आमी प्रत्येक जाणां आमचीं जीं आसात तितल्यांकूय आमी आजीर केली म्हणटच केदें व्हडलें हें एकपण आमचें जावंक लागता. कितल्या जाणांक आमी ओकोता, तांकां सगल्यांक आमी आजीर कोत्ता आमचे उद्देशीं. तर जीं कोण आपलो जल्माचो दीस समोरमता तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडून भेटयता. सायबा, तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांचें जिवीत
तुजे येवजणे प्रमाणे बापाची येवजणे प्रमाणे घडोवन हाड. तें विस्कटलेलें आसा कित्याक ती आपलेपणान स्वार्थीपणान जियेतालीं. तें तांचें सगळें जिवीत आमी तुका भेटयता. तूं तांची दया कर. तुजे काकुळीतीन तांची सगळीं पातकां बोगसी आनी तांकां तुज्या मोगान उदीक आनी उदीक नेटय. आर्ग आनी दिनवास तुका जेजू, कित्याक हें तुवें सगळें तांचें सवें घडोवन हाडलें म्हणून. तांकां तुका सहकार करच्याक घोटाय दी, बळ दी, धैर्य दी, करेज. जीं कोण आयज आपल्या काजाराचो दीस मनयतात, संभ्रमतात, तितल्यांची आमी आठवण करतात जेजू, कित्याक हो साक्रामेंत तुवें जोडून घेतलाय. तुवें तांकां संवसारांत हाडलीं, तांकां तुवें घडोवन हाडलाय आनी तांचें जिवीत त्या प्रमाणे करून तुवें तांकां एकामेकाक देणें कशें दिलाय. पूण हें सगळें तुजें सवें घडोवन येवंक जाय. ही काजाराची गांठ फकत तुज्या प्रिती मोगान घडोवन येवंक जाता. आनी ताका लागून तांची चिंतना भावना चाल आसा तितली तुजे सुरेन दवरली म्हणटच तूं ती दोगांयकूय बरे भशेन नेटोवंक लागताय. एक व्हडली मिलाग, पूण ही मिलाग घडोवन येवच्याक ताणें दोगांयनी तुका आपल्या उक्त्या मनांत काळजांत आपलें जिवीत समर्पीत रावंक जाय. तेन्नाच की तांचें आपलेपण जें तांकां खूब पाटी मोग आसलेलो तो पयस कोत्ता तें तूं तुज्या ताब्यांत करून तांकां फुडलीं पावलां मारूंक ह्या एकवटाची तूं तांकां दितलोय. तेन्नाच की तांच्या जिवितांत ही प्रगती जावंक लागतली. जें तुवें निर्मिलाय साक्रामेंतांतल्यान तें तांचें सगळें घडोवंक लागतलें. नाजाल्यार खूब पाटी आयच्या पिडेन तें घडोना, कित्याक चडशीं आपलेपणांतूच जियेतात. तांचे वतीन जेजू आमी तुका एकवटोन हो वेळ सादता. प्रत्येक सुस्कार घेवन तांचें सवें आमी तांचें जिवीत तुका समर्पिता. आनी जांचे मदें हो संबंद वाडत आसा आमी तुका त्या पासो तारकां दिता. कितल्या जाणांक तुवें रिता कासिया जिचो आयज आमी उगडास कोत्ता, कित्याक ती जावन आसा पात्रोण घोऱ्याब्यांची. तिणें आपलें जिवीत आपल्या घोरकारा पासत समर्पिलें. त्याग, उपवास, कोश्ट सगळें तुका भेटोवन तिचें जिवीत आनी तिच्या जिविताक लागून तुवें तिच्या घोरकाराचें जिवीत सगळेंच बदल्लें. आनी तो सोरोप येवन आपलें जिवीत सादतालो आनी बोडयतालो, कित्याचें कितें म्हणटालो, हाका तुवें सारको बदलून बरो पोती तिचो केलोय. त्याच प्रमाणे तिचीं भुरगीं दोग जाण चेडे सदांच तिचे बरोबर मागण्यांचे भुरगे आसलेले, पूण ओदृशान तांच्या काळजांत खूण करपाची भावनान चिंतना हाडली जेन्ना ह्याच तांच्या पांयक कोणें खूण करून मारलो. पूण तिणें तांकां सगळ्यांक बक्षिली. आनी ह्या भुरग्यांक तुजे येवजणे प्रमाणे तो जियेनात आनी हे पातक करूंक तो ते येवजितात जाल्यार तांकां तूं व्हर,
तांकां त्या पातकान पडूंक दिवंक ना काय म्हणून तिणें हे परी खोतखोतीत मागणी केली आनी तुवें तिचें मागणें आयकलें. दोगूय पूत गेले आनी तिणें आपलें जिवीत मागीर 40 वर्सां कोयंतान सारली. त्यो माद्री तिका घेवंक सोदिनासलेल्यो कित्याक फकत आंकवारींक तीं घेतालीं. पूण एक व्हडली मिलाक जाली. सायबा तुवें तिका व्हरोन तांच्या कपेलांत दवरली आनी हे परी तांकां कळ्ळें की ही तुजी येवजण म्हणून. कित्याक काजार जावच्या आदीं ती इतली बरी आसलेली. तिका आपलें जिवीत त्याच आगोस्तिनाच्या कोयंतान सारूंक जाय आसलेलें. पूण मायन पायन इतली बरी मनशां तांणी तिका एका नॉश्ट्या मनशाच्या बरोबर काजार केलें. आनी रितान ही देवाची येवजण म्हणून पत्करली आनी इतलें पिडापीड तिणें सोंसलें. पूण तुवें तिची दया केली, तिची मागणी आयकली आनी तिच्या घरकाराक बरो केलोय. ह्याच पासत आमी ह्या सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत जीं काजरेचे बेसान जियेतात तितल्याय पासत आमी मागता सायबा. जेजू, तुवें आमकां अशें कळयलां हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. वय सायबा, आमी उक्त्या मनान आनी काळजान तुका आमचें आनी जीं आमचीं आसात तितल्यांचेंय जिवीत भेटयता ह्या वेळार. Christ in me, arise with your power and your strength. Christ in me, poured out your blessing and healing. Christ in me, arise, and I shall rise with you. Be now my vision, open these eyes, showing me all that I must see. Onwards to the kingdom, you are the way. Arise in me, and I shall rise with you. Christ in me, arise and dispel all the darkness. Christ in me, arise with your power and your strength. Christ in me, poured out your blessing and healing. Christ in me, arise, and I shall rise with you. Be now my footsteps, leading the way, taking me where I must go. Onwards to the kingdom, you are the way. Arise in me, and I shall rise with
with you. You know my heart and you know my way. You formed me in my mother's womb. I live and move in you. My whole being thrives in you. Christ in me, arise and dispel all the darkness. Christ in me, arise with your power and your strength. Christ in me, poured out your blessing and healing. Christ in me, arise. Christ in me, arise. Christ in me, arise, and I shall rise with you. Jesus, today you tell us to follow you and we will find life in abundance. While Peter and John were both called as your disciples, each was given a particular task and mission to fulfill. And when Peter asks you, Lord, about John's role, you respond asking him, what is that to you? Peter's given task was to shepherd your sheep and in the end to die as a martyr for the Lord. John's role, on the other hand, was preeminently to witness to you, O Lord, as risen Lord, and to give his testimony to the gospel account of your identity as the divine Son of God, who died for our sins to save us from bondage. We see, Lord, that you do not cease to do great works of power and love through your people today. John ends his gospel with an astonishing remark. Human books cannot exhaust the person and work of Jesus Christ. Lord, your power is inexhaustible. Your grace is limitless. Your wisdom unfathomable. Your triumphs are innumerable, and your love is unquenchable. We can never say enough of the power, majesty, and glory which belongs to you alone. And in a way, Lord, you also tell us that each one of us is unique. Each one of us has a different mission. And rather than focusing our energies on comparing ourselves with others, you invite us to focus on ourselves and on what we are called to do.
And that is exactly, Lord, what you told Peter today. We ask you, Lord, that when we are faced with the temptation of comparing ourselves, of getting stressed because we envy the fortunate lives of others, we ask you, Lord, to give us the grace that we may recognize our own gifts, that we may look into our lives, see the gifts, graces, and blessings that we have received, and that we may then make good use of them to build the kingdom. Having reflected on this word, we now place before you, Lord, all our prayers. We place all our petitions before you, O Lord. We continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for all those affected, those in hospital. We also pray for the doctors, nurses, all those who toil day and night. And we also pray for the government authorities that whatever step they take, it may be for the common good. At the same time, there has been an increase in the cases of black fungus. We ask you, Lord, to help and protect your people, protect everyone, and guide them in what they do. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body. Similarly, Lord, we also pray for all those who in a way have asked us to pray for them. We also pray, Lord, for all those who are in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them and for all those who take care of them. We also pray for those who feel rejected, left alone, betrayed, those who find it difficult to trust in others because of their experience. We ask you, Lord, to be their comforter. You be their guide and give them peace of mind and body. We also continue to pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in our families, and most importantly, peace within us. Lord, we also ask you to be with us, guide and protect us today, Lord. Help us so that we may focus on ourselves and that we may recognize all the gifts and the blessings that you have given us.
जेजू आमी ह्या भाव भयणी पासत मागता तांकां ह्या कोरोना व्हायरसान सोडूंक ना पूण आपल्या ताब्यांत करूंक तांकां हिसकून घेतलेली आसा. पूण जेजू आमी तांकां सगल्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता. तांकां पेखोवणी दी, तांकां सुटका दी आनी तांकां गोट कर. तांची इम्यून सिस्टम बळकट जावं दी. आमी फातिमा पासत मागता. रायन, जुडियन, राधिंका, रादेला, रुमिला आनी तारा ह्या सगळ्यां पासत आमी मागता जेजू. ताणें काळजांतान विनंती केलेली आसा मागण्याची आनी कितलींच जाणां हे परी मागण्यांक आशेतात आनी आवडेतात. तांकां सगळ्या जाणांक तुका भेटयता. तूं तांचेर स्पर्श कर आनी तांकां पेखोवणी दी. नातालिना आनी सोलोमन, जॉन आनी मेरी, निकलस आनी ताची फॅमिली, पीटर आनी ताची फॅमिली, Monica, Lucy and Patricia, जेजू सगल्यांक आमी तुज्या एकवटान दवरून तूं बापायचे येवजणे प्रमाणे तांकां घडोवन हाड. तूं जाणाय कशे भाशेन तांचे सगळें जिवन कितें बरें पळय तें आनी कशे भाशेन ताणें तुज्या एकवटान त्या त्या संकोश्टांनी जिवंक जाय. तांकां घट आनी बोलवंत कर. जिवितान आनी जिविताचे गूट तांकां अदीक आनी अदीक उगडापे जावं आनी तांकां सगळी समजणी तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान मेळों. जे आमचे भाव बंदखणींत आसात, प्रिजनान आसात आनी भयणी तांची सगळ्यांची आमी आठवणी करता. जीं कोण मेंटलान आसात तांकां आमी विसरनात. आनी जीं कोण आमची मेलिल्लीं आसा तितल्यांची आमी आठवण करता. सबिनो, आयरिस, एल्विरा, Mariquinha,
संस्काराकितल्या वर्त्या साष्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोर्ते विशय दिनार प्रेतेच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून कर्जान तोडान वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार को खालते पोळान मान दिवया सासना आमेन. तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळाचे दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारके मोगाळाचे दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारके.